गणेशोत्सव मंडळ प्रयत्न केला आणि शुभेच्छा तुमकां जी 5 दीस कंटिन्युअसली तुम्ही हे नाटकाचे हाडल्यात गांवांत हांगासर आमच्या लोकांक स्थानिकांक दाखोवपा खातीर खरेंच एक बरी गोष्ट, कित्याक आयज आमची जी संस्कृती आहा आमची गांवची जावं आमच्या तालुक्याची जावं की गोंयाची जावं किंवा हिंदुस्थानाची जावं आमची संस्कृती जी संस्कृती आहा ती सांबाळपा खातीर आमकां आयज करपाची गरज आहा आनी आयज आमकां हे करता आसतना आमी नाटकां बरी बरी हाडटात दाखयतात तेन्ना ती हाडूंकूय जाय आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक दाखोवंकूय जाय त्या प्रमाणे ल्हान भुरग्यांक आमी कशें वयर काडटले आनी तांकां आमी कशी तयार करतली आनी ही संस्कृती ही कशी चालू उरतली ह्या विशयाचेर आमकां लक्ष दिवपाची गरज आसा। ताका लागून आमी उदरगत संस्था म्हणजे म्हाज्या ऑफिसांतल्यान आमी एक टीम सिलेक्ट केल्या, कला आनी संस्कृतीक मंडळाची एक टीम सिलेक्ट केल्या जी गांवांनी वचून ल्हान ल्हान भुरगीं हे कला आनी संस्कृतीक क्षेत्रांत जी आहा तांकां थंयसर वचून सिलेक्शन करतले, बरी जी भुरगीं आसात तांकां एक प्लॅटफॉर्म तयार करतले आनी फुडें हाडटले। ताका लागून ऑलरेडी आमची टीम आमी सिलेक्ट केल्ली आहा ती आतां कामाकूय बेगिनाक लागतली आनी एग्जामी सोंपल्या उपरांत प्रत्येक गांवांनी हे क्लासीस स्टार्ट जातले, तेंचें शिक्षण सुरवात जातलें आनी हे आतां एकूच वर्स वा एकूच म्हयन्या खातीर न्हू, जोपर्यंत हांव आमदार आसा जे चालू उरतले तोपर्यंत हे कार्यक्रम हे घडोवन चालू उरतले, कित्याक म्हाजें इंटेन्शन कितें आसा की हे कलेचे फिल्डान कोण ना कोण आमचे पेडणे तालुक्यांतले मांद्रे मतदारसंघाचे जावं की मोरजे गांवांतले जावं हे खंय तरी ऑल इंडियाचेर ना जाल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचेर खंय तरी पावपाक जाय। ताका लागून सगळे जे फॅसिलिटीज लागतात ते आमी आमच्या भुरग्यांक दितले, फक्त म्हाका झेडपी कडेन पंचायत मंडळा कडेन आनी तुमचे सगळे कडेन ही अशी भुरगीं जर आसात जाल्यार तुमी आमच्या नजरेक हाडून दियात, तांकां आमी वयर काडया। एप्रील एंडाक आमचो हाजरगुंडो पार्शा थंयसर बऱ्यापैकी एक कार्यक्रम घडोवन हाडटात आमी मांद्रे मतदारसंघा खातीर। जे मांद्रे मतदारसंघाचे जे कलाकार आसात वा कोण उत्पन्न करतात वा आनी कसले गोश्टीचे घराक आपूण स्वता करतात आनी स्वता तेचेर जीवन जगतात आनी मार्केटींग करतात, भायर वचून मांद्रेच्या भायर मोरजेच्या भायर वचून जे मार्केटींग करतात ताका लागून आमी आख्ख्या गोंयांत आख्ख्या इंडियेच्या लोकांक जे ट्युरिस्ट हांगा येतात तांकां आमी मांद्रे मतदारसंघ कितें उत्पन्न करतात, कितें कला आसा ती आमी त्या हाजरगुंड्याचेर अख्खो एक फेस्टिवल कसो जातलो तो एप्रील एंडाक जातलो, 3 दीस चलतलो आनी त्याच बरोबर सायड बाय सायड स्ट्रीट शोज जे कार्यक्रम करतात, ल्हान ल्हान भुरगीं डान्स करतात, भजन गातात, तांकां एक स्पॉट दिले गेले वयतले आनी तेंचो तो कार्यक्रम म्हणजे वॉकिंग स्ट्रीट करी म्हणजे चलता चलता तुम्ही बाजाराक करूं शकतात आनी आमची कलाय करूं शकतात अशें आमी एक कार्यक्रम घडोवन हाडला। सगळ्यां कडेन आमकां तुमी ते पार्टिसिपेट जावचे आनी आमचे जर कलाकार कोणूय आसात जाल्यार आमकां लक्षांत हाडून दिवचे। कलाकार म्हणजे ते मागीर आर्टिस्ट आसूं शकता, हँडीक्राफ्टाचें काम करूं शकतात वा महिला उत्पन्न करून भायर सेल करतात ते आसूं शकतात। ताका लागून अशें कोण आसात जाल्यार आमकां नजरेक हाडून दिया, कित्याक म्हाज्या तकले ह्यो फेस्टिवल कित्याक केलो तो सांगता। जेन्ना बिर्ग येता तेन्ना शुक्रारच्या बाजार चडशे आमच्या मतदारसंघाचीच महिला थंय बसलेली आसता वा पुरुशूच बसलेले आसतात, कोण नांव घेवन बसतात, कोण घसाणे चोवडी असले खुबशे गोश्टी करतात, पूण आमी जेन्ना वयतात तेन्ना थंयसर बायल खंयची तो दादलो खंयचो ते विचारतात ना, वयतात घेतात आनी येतात। बार्देसचे जावं 70चे जावं 20वाडीचे जावं येतात बाजार घेतात आनी वयतात, पूण कोण विकतात कितें विकतात तें खबर नासता। ताका लागून आयज गरज आसा आमच्या मांद्र्याक कितें करतात, उदाहरण दिता तुमकां चोपडे गोडाचे माडाचे गोड करतात, बाजार वयता पूण कोणाक खबर नासता ते खंयच्यान येतात। आयज आमकां दाखोवंक जाय आमच्या मतदारसंघात कितें कितें गोश्टी घडटात ते। ताका लागून परत एकदां सगळ्यांक मागता की सगळ्यांनी तें पार्टिसिपेट जावचें आनी ह्यो कार्यक्रम सक्सेसफुली घडोवन हाडपाक म्हाजी मदत करची। तशेंच एक खुशीची खबर आहा की चडशा लोकांक खबर आहा म्हणजे हायलायट जावंक ना पूण इतली वर्सां जो आख्ख्या पेडणेकार इतली वर्सां आमी म्हणटात पेडणेकार म्हणटा आयज मेरेन रवींद्र भवन ना। ताका लागून रवींद्र भवन तुमकां इतलें सांगूंक जाता की 1-2 मिटिंग्स मिनिस्टरा कडेन जाले, सीएमाकूय आमी सांगलें जाल्यार रवींद्र भवन बेगिनाच बेगीन मांद्रे मतदारसंघान येतलो आनी हो आमच्या लोकां खातीर आनी ल्हान ल्हान भुरग्यां खातीर आमची कला सादर करपा खातीर आनी बऱ्या प्रमाणे येतलो। तसो तुमी रवींद्र
घडोवन हाडलो ऑडिटोरियम आतां बरें तितून गुरुकुलूय आसतलें अशें आमी प्रोविजन केल्लें आसा. बेगिनाच आमी सायट इन्स्पेक्शन करून कामूय सुरवात करतले. वरस वयतले एका फावंडेशन कित्याक प्रोसिजर व्हडलो आहा, कन्सल्टंट एपॉयंट करतले, डिझायनींग करतले. पूण रवींद्र भवन येतले हे फावट आनी हे 2 फंक्शन जातले. आनी परत एकदा शुभेच्छा तुमकां फुडल्या 5 दिसां अशेंच बरें कार्य घडोवन हाडा. म्हाजो तुमकां जेन्ना जेन्ना